San Tome रेस्टॉरंट. खायचा प्रॉन्स रवा फ्राय, हय रेशाद फ्राय ओके. आणि लेपो थाली. सो गायज तुम्ही पोहू शकता आयज आम्ही येयल्या मूवी पोवपाक नको हा. ओके सो गायज तुम्ही पोहू शकता आयज हांगासर आमच्या टेबलाचेर कितें आहा पळय ते मागीर म्हाका एक सांग आयज आमी तुज्या रेस्टॉरंटार येयला तूं यो हांगासर आयज कितें आहा स्पेशल म्हाका. खायचा प्रॉन्स रवा फ्राय, हय रेशाद फ्राय ओके. आणि लेपो थाली. लेफो थाली आणि लेफो थाली. ओके सो कितें सांगूंक सोदता तूं ह्या रेस्टॉरंटाचें नांव कितें. सान तोमे रेस्टॉरंट. खंयसर पडटा नाशनला. नाशनला. ओके आणि तुमचो नंबर बीन कितें आसा. 916881 सो आतां हांव मुगो ट्राय करून पळयता सो म्हाका डिस्टर्ब मुगो करूं नाका. ओके सो गायज आमी आतां फिश थाली ही ट्राय करून पळयता आनी हांगालो बेस्ट शेफ आसा पळया तुमी घरगुती हा सगळे तुमच्या खातीर स्पेशल हेंचे कडेन आनी खूब वेरायटी आहा. म्हाका एक सांग तुमचे कडेन किंग फिश आनी कितें कितें आहा. किंगफिश, टना, प्रॉन्स फ्राय, स्क्विड्स आणि बाकीचे तंदूर बीन सगळे हे रातचे दवरता न्हू तुम्ही. होय. तंदुरी चिकन, फ्रायड रायस, लॉलीपॉप हे सगळे इंडियन मेळटा. चायनीज तंदूर सगळे मेळटा न्हू. पण दनपारां म्हाका एक सांग तुमच्या फिश थालीचो टायमिंग कितलो. 12:30 to 3:30, even 4 o'clock. Even we 4 are o'clock. open. जसे कस्टमर असतात तसे. We are Okay. not closed. आम्ही बंद ना करपाक. ओके ओके पळया चला हांव वयता आतां स्टार्ट करता आक्कर गो चालू. तो गाय हांव आतां पयलें घेता शीत. आणि मेन म्हणटा ते हातीन खावपाची हे फील अलग न्हू. गायज हुमण घालता. हुमण तर आमचे सगळ्यांत फेवरेट. आणि हातीन खावपाची फील अलग. कडी सगळी टेस्टी. कसली कडी. सुंगटाची. हा वय पळया. सो गायज तुमकां तर खबरूच आसा आमच्या गोंयकारांक सारखे हुमण म्हणटा ते रुचीक गावपाक जाय. सो हे हुमण सारखे म्हणजे सारखे रुचीक जावन आसा गायज. आनी हे पळय कितली वरायटीज आसा ते आनी किसमूर आणि सुंगट हा वयस ट्राय करता. आणि रशात बांगडो सुद्धा गावता हांगासर नवी. हे ट्राय करच्या करेक्ट यम्मी सारखे. आता हांव ट्राय करता भाजी. यम्मी. सो गायस तुम्ही पोवू शकता आमच्या थालयेन आयज कितें कितें आहा तें सुंगटाची कडी आहा. ओके हे ताल्ल्यांचे कितें तरी केलां. किसमूर आसा, भाजी आसा, मागीर सॅलेड आसा, लोणचें आसा आनी ही स्पेशली लेफ्यो थाली. ओके सो लेफ्यो थाली तुमकां आमी केन्नाच दाखोवंक नासली फॉर द फर्स्ट टायम. ओके सो पळया फर्स्ट ऑफ ऑल गायस तूं जेयता न्हू थालयेन पळया हातीन घेवपाचें आनी हांगासर आहा बरी कडी सारकी तुमकां. आता हांव ट्राय करून तुमकां सांगता. हांगाले शेफाचो मॅजीक आसा खबर आहा जेवणाचेर. टू गुड टू गुड. आनी आयज थालयेन आमचें कितें आहा तें पळया. मोस्ट ऑफ द टायम आमी तुमकां दुसरे दुसरे कितें दाखयता बट आयज समथींग डिफरंट लेफ्यो. आता लेफ्यांचे कितले फॅन्स आसा आसतले तूं म्हाज्या सारखे तुम्ही येवचे हांगासर खावपाक. सो गायस पळोवं शकता तुमी हांव लेफ्यो खाता आतां आनी काय बरी भाजल्या ती पळया. टू गुड. व्हडल्यो लेफ्यो पळय त्यो आनी खूब जाणांक हे लेफ्यो आवडटा म्हाका पासून चड बरें लागता. आनी हांगा सगळें मेळटा. चिकन क्रॅब्स पासून मेळटा. ओके किंगफिश क्रॅब्स सगळे मेळटा. क्रॅब सुक्का हे ते सगळे तुमी सांगा तुमकां सगळे मेळटले. सो गायज हांगासर फक्त लेफोच न्हू हांगासर जायते वरायटीचे फिश थाली गावता. चोणाक, लेफो, बांगडो, इसवण जाय तसल्यो. इवन हांगासर क्रॅब सुद्धा गावता आणि तिसऱ्यांचे सुके बिके सगळे गावता. ओके सो गायज आता हांव खाता सुंगटां रवा फ्राय पळया. टेस्टी. आनी दोन तरेची सुंगटां आहा. रवा फ्राय आहा
आणि रशादूय हा. सो दोनांतले दोनूय खावंक जाय एकटा मग. हय. तुम्ही सगळ्यांनी आमच्या सांतामे नॅशनला रेस्टॉरंटान येवचे आणि आमचे गोवन इंडियन चायनीज तंदूर टेस्ट करून पोवन आमकां सांगचे. A few moments later. आग येयला आयज मुवी पळोवपाक. धमाल पळोवपाक. कसली मुवी पळोवपाक गेला? धमाल मूवी धमाल. धमाल मुवी पळोवपाक गेले आमी. चल या वयर या फटाफट सारखे. तू उडो हांगाल्यान. हय उडय. हा मागीर तुजेर कंप्लेंट जातली. आयज मागीर म्हाजेर कंप्लेंट. आयज काल तेंच चल्ला न्हू. तेजे वयल्यान धुकलून उडयला आनी तेजे वयल्यान धुकलून उडयला. जाव रे बाबा म्हाका न्हू म्हटल्यार रवी 6-7 म्हयन्यान तो एका वर्सान मुवी पळोवपाक हाडल्या. एका वर्सान न्हू रवी. हय एका वर्सान हाडला. लास्ट आमी खंयची मुवी पळयल्ली? पुष्पा मुवी आमी लास्ट पळयलेली गाय. तेज्या उपरांत आयज आमी हे धमाल मुवी पळोवपाक गेल्लेली आसा. अवीक हांव कितले दिसताले सांगताले इतल्यो बऱ्यो बऱ्यो मुवी येवन गेल्यो या रे नाका 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 खरें. अवी आतां वयता तेजे फेवरेट पॉपकॉर्न घेवपाक. मिक्स घेतलो मिक्स. सो गायज तुम्ही पळोवंक शकता आयज आमी येयल्या मुवी पळोवपाक न्हू गो. हय आनी आमी मुवी स्टार्ट जायनासतना पॉपकॉर्न खातात. पॉपकॉर्न खावपाचें काम पयलीं करता. फूल पावर जाले गायज. आमी खूब तेंपानी मुवी पळोवपाक गेल्लेली आसा न्हू. थोडो टायम आमकां बी काडपाक जाय न्हू. एक्झॅक्टली तशेंच आसता न्हू तें. हय. सो आतां आयज जी आमी मुवी पळोवपाक गेल्या दॅट इज धमाल 4 आयनॉक्सान पर्वरी. सो गायज आमची मुवी बी पळोवन जाल्लेली आसा. मुवी तुका आवडली रे? एकदम बकवास मुवी गायज. धमाल 4 कोण पळोवंक वयता जाल्यार पळोवपाचें ना. गायज मुवी बरी नासली. बकवास मुवी. आमकां जाल्यार आवडोकूच ना. आनी अवीन न्हू आपणाक 2 टी शर्टां घेतली आनी येदे व्हडले मॉल आनी एक बॅगूय दिना कॅरी बॅग. पाय आमी सगळे मॉल हातीन धरून भोंवता हे कपडे न्हू रे अवी. सो गायज तुम्ही पळोवंक शकता संदेश झाड लायता. हे कसले झाड ते कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करा. कसले वा? बासमतीचे. बासुमती पळय. आनी हांगासर पळय गुलाब आसा. मागीर करपील आसा. आनी हांगासर पळय हे सांगात तुमी कोण सांगता पळय पळोवया कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करून सांगा पळया. एक हे इंडियन झाड न्हू हे भायले कसले झाड ते सांगा चला पळया इतली तुमकां हें आहा जाल्यार. आनी हांगासर पळया गायज कितली फुलां झाडां लायल्यान ती. ओके हे पळय फूल पावरफूल लायता मरे आतां. सो गायज थर्ड फावटी तिसऱ्या फावटी आमी परत एकदां हांगा साफ करता गायज. हे पळया तुमी कितें जाला पळय ते धूम मचाले जाले सगळे हांगासर. हे पळय ही सगळी सायड साफ केली सगळी सायड. सो गायज तुमी पळोवंक शकता हांगासर हे पळय हांकां बेल रायडरांक हांवें चॉकलेटी हाडल्या फूल पावर सारके. कोण कोण ल्हान ल्हान भुरगे दिसता तांकां दिवपाच्यो काडून चॉकलेटी. ना रे रायडर दर चन 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 चन. राइडर ये राइडर को राइडर के लिए और एक मेरी तरफ से फुल पावर आके चमत्कार करने का क्या रे समझ में आया मेरा. ये संडा पॉप के लिए दे रे संडा पकड़ पकड़. आता थोडे उरला हे काढून कोणाक गावता ते पळोवया. लेट्स सी. तुम्ही आयज पयला आसतले आयज आमी गेल्लेली एका रेस्टॉरंटान सेंट कामे रेस्टॉरंट नाशनोला आसा. ओके आनी तेंचे जे फिश थाली आसा इट्स टू यमी. ओके सगळे तरेचे फिश थालीज आसा थंय. फॉर एग्जाम्पल बांगडा थाली लेफो मागीर पॉम्प्रेट मागीर किंगफीश हे सगळे ईच एंड एवरीथींग. आनी बेस्ट पार्ट म्हणटा पळय सारके कमी रेटीन सामके म्हणजे सामकेच कमी रेटीन. आनी वेरायटी खूब आसा आनी क्वॉन्टिटीय चड आसा. आनी मेन म्हणटा पळय टेस्ट चड बरो आसा घरगुती सारको. सो तुमी वयचें आनी ट्राय करचें. आनी आयच्या विडियोन आमी मुवी पळोवपाक गेल्लेली तुमी पळयलें आसतलें धमाल 4 एकदम बकवास मुवी. पळोवं नाका. आमी खूब दीस जाले पळोवन अरावंड एक 10 दीस जाले पूण आमी विडियो आतां घातल्या. इतले बकवास मुवी हांवें संवसारान खंय पळोवंक ना. आनी आमचे फाटले वेलेंकनी सायबिणीच्या मिरॅकल विडियोजांक आमकां खूब तुमचो सपोर्ट गावलेलो आसा.
खूब सारे लोक म्हाका आपणागेर आफयता. ओके, फॉर एग्जाम्पल कोण आफयता म्हाका काणकोणा, कोण मडगांव आफयता, कोण म्हापसा लागीं पय सगळ्याक आफयता. ओके, सो हांव जाता तितले कवर अप करपाक ट्राय करतलो. ओन्ली इफ यू गायज वॉन्ट, तुमकां जाय जाल्यारूच. तुमकां तर मिरेकल जाय, मिरेकल व्हिडिओज पळोवपाक जाय रिगार्डींग वेलंकनी सायबीण, जाल्यार म्हाका पयलीं तुमी कॉमेंट करून सांगा की आनीक व्हिडिओ घाल म्हणून. तुमकां जाय जाल्यार घालतलो, नाल्यार घालचो ना. पळयात कशें कितें पळय तें. आनी काय ना, हेंच सांगूंक सोदी तुमकां. आनी चॅनलाचेर तर नवे आसा, लायक शेअर सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका. आनी मेन म्हणटा पळय तें, तुमचे पळय कॉमेंट तर म्हाका येयना, मॅसेजी येयना की बाबा अवी म्हाका ह्यो व्हिडिओ मिरेकल व्हिडिओ घाल, जाल्यार हांव घालचो ना. तुमी तर घाल म्हणीत जाल्यारूच घालतलो. आनी म्हाजे कडेन खूब सारे आसा. एक आनी असो आसा, ओ माय गॉड, तुमकां सांगूं शकना. एका फॅमिली वांगडा एक असो इन्सिडंट घडलो, आयकोन म्हाका सारको शॉक. आनी इट्स टोटली ब्रुटल सारको. पण थँक गॉड टू वेलंकनी सायबीण, तेणी त्या फॅमिलीक वाचयलो. आतां तुमकां जाणा जाल्लेलें जाय जाल्यार कॉमेंट करून सांगा. तितल्यान हांव मेळटा तुमकां फाल्यां नवे आनी इंट्रस्टींग व्हिडिओ. टाटा, गुड नायट आनी बाय बाय.